पोरण्या गोंयचो बंगलो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे पुराय गोंयांक खबर आसा तरी आसतना भाजपा सरकार हो बंगलो मोडून उडोवपाक कित्याक फाटीं सरता असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला। भाजपाचो बुलडोजर फकत गरिबांच्याच घरांचेर चलता काय कितें? तुमच्या फुडाऱ्यांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवची पडटा तेन्ना तातूंतलें पेट्रोल सोंपता काय आनी कितें जाता अशें काँग्रेस विचारता। कोंकणी भाशेच्या क्षेत्रांत जे काम सुरू आसा ते पुराय संवसारांतल्या कोंकणी लोकां मेरेन पावपाक जाय। त्या खातीर कोंकणी विश्व संमेलनाचें आयोजन जावप गरजेचें आसा आनी हें संमेलन गोंयांत आयोजीत करपा खातीर गोंय सरकार सगळ्या तरेन सहकार्य करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंगळुरांत केली। फाटल्या 4 वर्सांत गोंयांत कोंकणी खातीर जरी व्हड काम जावंक नासलें तरी बेगीनूच कोंकणी अकादमी खातीर इमारत बांदतले आनी थंय कोंकणीच्या उदरगती खातीर लागपी सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करतले अशें उतरूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें। म्हापशा पालिकेच्या कांय नगरसेवकांक विश्वासांत घेनासतना पालिकेन कार्निवालाची तारीख निश्चित करून बॅनर तयार केल्ल्यान पालिका बसकेन बरोच बोवाळ जालो। सत्ताधारी नगरसेवकांनी कोणाक विचारून कार्निवालाची तारीख थारायली असो प्रश्न विचारीत विरोधी नगरसेवकांनी बोवाळ घातलो। विरोधी नगरसेवक आक्रमक जाल्ल्या उपरांत पालिकेन तांकां विश्वासांत घेवन तारीख निश्चित केली। कार्निवाला खातीर समिती स्थापन केल्या। 18 ते 21 फेब्रुवारी मजगती म्हापशान कार्निवल जातलो। 4 दिसांच्या कार्निवलांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां। 1 मार्च परेडा सयत कार्निवलांची सांगता जातली अशी माहिती पालिका मंडळान दिली। पेडणेच्या थळाव्या टॅक्सीकारांक फुडल्या 2 दिसां भितर मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड दिवचो नाजाल्यार फेब्रुवारीच्या 14 तारखेक पेडणे जिल्लो अधिकाऱ्यांच्या कार्यालया मुखार शांतीकायेन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी टॅक्सी संघटनेन दिल्या। आंदोलना संदर्भात टुगेदर फॉर मोपा आनी ग्रीनफिल्ड मोपा टॅक्सी असोसिएशनान धरणे आंदोलन करपा विशींचें निवेदन पत्र बिरेस्तारा उपजिल्लो अधिकाऱ्याक सादर केलां। 14 तारखेक 144 कलम लेगीत लागू केल्यार आमी फाटीं सरचे नात अशें म्हणीत टॅक्सीकारांनी सरकाराचेर फोग काडलो। कदंबा बस स्टँडाच्या सुमार 2 कोटीचे नूतनीकरण प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान फाटल्या 15 ते 20 वर्सां सावन कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच नागरिकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले ते आतां उणें जातले। डांबरीकरणाचे 80% काम पुराय जाल्लें आसा तरी आतां ते 10 दिसां भितर उरिल्लें डांबरीकरण पुराय जातलें अशें म्हणीत वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान खोस प्रगटायली। कदंबा बस स्टँडाचेर चलपी डांबरीकरणाच्या कामाची पळोवणी केले उपरांत तो उलयतालो। फुडल्या 6 म्हयन्यांत बस स्टँडाच्या उरिल्ल्या बांदकामाचे प्लॅन तयार जातले आनी 1.5 वर्सां भितर ह्या बस स्टँडाचें काम पुराय जातलें अशी माहिती आमदार दाजी साळकारान ह्या वेळार दिली।
SGPTA होलसेल मार्केटांतल्या सोपो कंत्राटाची निमाणी पावणी जातली. सोपो खातीर वेगवेगळे दर निश्चित करून ते मान्यताये खातीर भौशीक बांदकाम खात्या कडेन धाडून दिल्ल्याचे गोवा पोवाडाचे मुखेली विजय सरदेसायानी सांगले. ह्या नादी सोपो कंत्राटाची पावणी करिनासतना ते अशें कोणाक तरी दिताले. ह्यान फुडें अशें जावचें ना अशें विजयाचें म्हणणें. फातोड्डा माडेल वाठारांत चलपी बेकायदेशीर जुगार अड्डो थळाव्या लोकांनी उक्ताडार हाडलो. थळाव्या लोकांनी पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत पुलिसांनी जुगार अड्ड्याची पळोवणी केली. बेकायदेशीरपणान चलपी ह्या जुगार अड्ड्याचो फुडलो पिळगेचेर वायट परिणाम जातलो. तरणाट्या पिळगेक जुगाराचें व्यसन लागत जाल्यार ताचो फुडार इबाडटलो. देखून माडेल वाठारांत चलपी हो बेकायदेशीर जुगार अड्डो बंद करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. अणजुणा पुलिसांनी ड्रग्स विरोधी कारवाई खाला सेन्यू फ्लोरेन्स आणि नाबाखेमा आरिसाट ह्या युगांडातल्या चलयांक अटक केल्या. दुबावित चलयां कडल्यान 1.61 लाखांचे कोकेन, एक्स्टसी आणि MDMA हो ड्रग्स जप्त केला. ही कारवाई अणजुणे पुलिसांनी बुधवारा 8 फेब्रुवारीक सकाळी 8:30 ते रातच्या 11:30 ह्या वेळामदी केली. गुप्तहेरांनी दिल्ले म्हायतीच्या आदारान पुलिसांनी ही धाड घातली. वयल्या दुबावित विदेशी चलयांकडल्यान 45,000चो 7 ग्राम एक्स्टसी, 84,000चो 10.3 ग्राम कोकेन आणि 34,000चो 3.4 ग्राम MDMA मिळून 1,61,400 रुपयांचो ड्रग्स सापडलो. दुबावित चलया आ ड्रग्स प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमाखाला गुन्यांव नोंद केलो. या प्रकरणात पुलीस फुडलो तपास करतात. जानेवारी महिन्यात दाबोळी जाल्ल्या चोरी प्रकरणात वास्को पुलिसांनी उत्तर प्रदेशातल्या 4 आरोप्यांक अटक केले. घराचे मुखावेले दार फोडून 4 चोरांनी सुमार 12 लाखांच्यो भांगराच्यो आणि रुपयाच्यो वस्ती तशेंच 1 लाख रोख पयशेन चोरून पळ काडिल्लो. या प्रकरणाची म्हायती हेर राज्यांच्या पुलिसांक दिल्ली. त्या प्रमाण उत्तर प्रदेशातल्या एका पुलीस स्टेशनांतल्यान ह्या चोरांक धरले आणि गोंय पुलिसांच्या सुवादीत गेले. वास्को पुलिसांनी ह्या प्रकरणाचो सगळो म्हाल आरोप्यांसयत जप्त केलो अशी म्हायती वास्कोचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिली. फोंड्या गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्याच्या प्रकरणात आता काँग्रेसीन उडी मारल्या उपरांत ह्या बंगल्याविशीं संबंदीत आशिल्ल्या शायना NC हिणे मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ब्रेस्तारा पणजेन भाजपाचे फुडारी आनी म्हणयारी शायना NC मुख्यमंत्र्याक मेळून ह्या प्रकरणाचेर तिणे चर्चा केल्ल्याचें कळटा. पूण ह्या विशीं शायना NC हिणे उलोवप टाळ्ळें.
सरकारान शिक्षक आणि प्राध्यापकांचेर भीक मागपाची पाळी हाडल्या. 150 कंत्राटी तत्वांचेर काम करपी सरकारी महाविद्यालयांचे प्राध्यापकांक तशेंच 129 पॅरा शिक्षकांक 3 म्हयने पगार दिलो ना. 3 वर्सां जाली तरी विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आनी रेनकोट मेळूंक ना. सरकार फकत इव्हेंट्स करपाक कोट्यांनी पयशे मोडटा. मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर लक्ष नासून ताच्या फुडारपणा खाला शिक्षण खात्याचो दर्जो देंवला असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला. सरकारने लक्ष घालून शिक्षकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटावे करपाची मागणी पक्षान केल्या. दिसान दीस गोंयांत कांकराच्या रोगांचे दुयेंती वाडत आसा. त्या खातीर चडांत चड बायलांची भलायकी सुदारपा खातीर आनी बऱ्या तरेची उपचाराची सुविधा मेळची हे खातीर गोंयांत कांकराच्या रोगांचे उपचार करचे खास हॉस्पिटल बांदप सुरू आसा. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वाठारांत येवपी कांकराच्या रोगांचे इन्स्टिट्यूटचे काम फुडल्या 18 म्हयन्यां भितर पुराय जातलें अशें आस्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. बिरेस्तारा नगरगांव सत्तरींतल्या पंचायतीच्या स्थापणूक दिसा निमतान भलायकी शिबिरांचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो. एक एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 मेरेनच्या वर्सुकी कामगिरीचो नियाळ घेवन 100 उत्कृश्ट कामगिरी करपी स्वयंसेवकांक सरकार वर्सुकी बोनस दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलें. कांय स्वयंसेवकांनी दर एकल्याच्या पंचायत वाठारांत बरें काम केलां अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान स्वयंसेवकांची तोखणाय केली. कर्नाटकांत कोणाची सत्ता येवं आमकां फरक पडना. आमी म्हादयच्या उदकांचो एक थेंबूय कर्नाटकाक व्हरपाक दिवचे ना, काँग्रेस सरचिटणीस विरियातो फर्नांडीस सांगता. कर्नाटकांतल्या काँग्रेस पार्टीन आमच्यो शुभेच्छा आसात, पूण म्हादयच्या उदकांचे बाबतीन आमी कशीच तडजोड करचे नात अशें ताचें म्हणणें. येता ग्रामसभे पयलीं तुयें वाठारांत येवपी इलेक्ट्रॉनिक सिटी ह्या प्रकल्पा विशीं IT विभागान थळाव्या गांवकारांक येवन म्हायती दिवची अशी मागणी तुयेच्या उपसरपंचान सरकाराक केल्या. थळाव्या लोकांच्यो जमनी ह्या प्रकल्पा खातीर दिल्यात. तांकां नोकऱ्यो मेळटल्यो वा ना हो प्रश्न तुयेच्या थळाव्यांक पडला. पेडण्यां मोपा विमानतळा खातीर लोकांनी आपल्यो जमनी दिल्यो. तांकां आयज मेरेन 80% लोकांक पयशे वा नोकऱ्यो मेळूना. अशीच गत तुयेकारांची जावची न्ही हे खातीर सरकारान इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पा विशीं गांवांत येवन ग्रामसभे पयलीं भासाभास करची आनी थळाव्यांक हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशें तुयेच्या उपसरपंचाचें म्हणणें.
सम्राट क्लब आंतरराष्ट्रीय आणि महारुद्र संस्थान हांच्या जोडपालवान पयले रुपया महोत्सव मास्टर दत्ताराम वळवयकार नाट्य महोत्सव 23 आणि 24 फेब्रुवारी घडून हाडटा। फाटल्या 2 वर्सां कोविड महामारीक लागून नाट्य महोत्सव जावंक पावूंक ना। पयल्या दिसा हास्य नाट्य दगडू सावधान लागतले आणि दुसऱ्या दिसा नव्या शिक्षणीक धोरणाचेर आदारिल्ले नाटक काणी नव्या युगाचे लागतले। देखून सगळ्यांनी ही दोनूय नाटकां पळोवपाक मुजत येवचें अशें आवाहन सम्राट क्लबाच्या वांगड्यांनी केलें। गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय बिरेस्तारा सकाळी पर्तगाळ मठाक भेट दिली। सकाळी 9 वरांचेर पर्तगाळ वाठारांतल्या पोरण्या वडाच्या रुखाची पुजा केली आणि 1000 वर्सांचो इतिहास समजून घेतलो। उपरांत सकाळी 10 वरांचेर श्रीस्थळ हांगसरल्या जरमाल ह्या पोरण्या झाडांचे महत्व समजून घेतले। ह्या वेळार पर्तगाळी मठाचे स्वामीजी विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आणि सभापती रमेश तवडकर हाजीर आशिल्ले। गोयचे सार्थक फाउंडेशन आणि वाळपय भलायकी केंद्रा वतीन ब्रेस्तारा नगर गांव 70 रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले। या रक्तदान शिबिराक वट्ट 45 जाणांनी रक्तदान केले। मजगती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन या शिबिराची पळोवणी केली। सार्थक फाउंडेशन फाटली 158 वर्सां रक्तदान शिबीर गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आयोजीत करता। चडांत चड तरणाट्यांनी रक्तदान करून गरजेवंत व्यक्तींक जीवन दान दिवचें अशें आवाहन सार्थक फाउंडेशनाचे मुखेली सुदेश नार्वेकारान केलें। पीओपीच्यो गणेश मूर्ती उदकांत विरगळ नासतना जेन्ना तश्योच उरता तेन्ना मूर्तीची विटंबना जाता आणि ताका लागून प्रदूषण लेगीत वाडटा। हाचें उदाहरण आल्मेदा वाडो पर्रा वाठारांत पळोवपाक मेळटा। पोरू चवथीक जाल्ल्या गणपती विसर्जनाच्या 5 म्हयन्यां उपरांतूय ह्यो पीओपीच्यो मूर्त्यो विरगळूंक नात। त्या खातीर लोकांनी पीओपीचो वापर बंद करचो अशें आवाहन थळाव्यांनी केलां। हरमल वाठारांत श्री रवळनाथ देवाच्या वर्धापन दिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळी आयोजीत केल्यो। खास गरुड झेप नाटक सादर केले। या नाटकाचो शुभारंभ आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या हस्तुकी जालो। उपरांत गांवांतल्या नाट्य कलाकारांचो भोवमान केलो।
मादे वांटोवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची बाजू खरपणान तयार करप हो आतां एकूच पर्याय आसा असो निर्णय हाऊस कमिटीच्या बसकेंत जाला. दुसरे वटेन हाऊस कमिटी हो फकत एक फार्स आसा अशी टिका विरोधकांनी सरकाराचेर केल्या. मादेचें उदक कर्नाटकांत वळोवपाच्या केंद्र सरकाराच्या कटान सरकाराचो मुखेली आसत जाल्यार हाऊस कमिटीन मुख्यमंत्र्याक समन्स कित्याक धाडलो ना असो प्रश्न विजय सरदेसाय आनी आपाचो आमदार वेंझीन केला. मादे वांटोवपा खातीर सरकारान स्थापणूक केल्ल्या हाऊस कमिटीची पयली बसका बुधवारा जाली. गोंयांतल्यान शिकपा सारकी अशी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंयकारांची नम्रताय अशें मत नामनेची अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी हिणें उक्तायलें. गोंयांतले जायते कलाकार आनी संस्था कितलेशींच वर्सां आपल्या कलेची काळजांतल्यान जपणूक करता अशें मृणाल कुलकर्णीन म्हणलें. गोंयच्या कलाकारांक प्रोत्साहन मेळपा खातीर कला आनी संस्कृती खातें वेगवेगळ्या पुरस्कारांचें आयोजन करता. बुधवारा हे खात्या वतीन नामांकीत मान्यवरांक अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी हांच्या हस्तुकीं गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार, युवा सृजन पुरस्कार तशेंच उत्कृश्ट सांस्कृतीक संस्था, उत्कृश्ट ग्रंथालय आनी ग्रंथपाल पुरस्कार भेटयले. कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यांत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस तशेंच हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. SGPDA जो बदल गरजेचो आशिल्लो तो केल्या उपरांत आतां ती परत एक फावट स्वतंत्र रितीन काम करतली. सरकाराचो लेगीत आदार घेनासतना महसूल एकठांय करून सगळीं कामां जातली अशी म्हायती SGPDAचो अध्यक्ष राजेश साळकारान दिली. तशेंच सोपो कराची टेंडरींग प्रक्रिया सारकी जायना म्हणून सदांच आरोप प्रत्यारोपांचें सत्र चालूच आसतालें. ह्या प्रक्रियेचेर उपाय काडून ती तांत्रीक मंजुरी खातीर धाडल्या. तर पयलेच फावट फेस्ताक सुमार 18 लाखांचो महसूल एकठांय जाल्ल्याची खूस दाजी साळकारान उक्तायली. म्हापशा वाठारांतल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांतल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करतलो अशें आश्वासन उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनान दिलें. बुधवारा म्हापसा पुलीस स्टेशनाची पळोवणी करून आनी पुलीस कर्मचाऱ्यां वांगडा खास बसका घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. तशेंच पुलीस खात्यान आशिल्ले पुलीस कर्मचाऱ्यांचो उणाव लेगीत बेगीन सुटावो जातलो अशें वाल्सनाचें म्हणणें.